त्या रिपोर्टरा अख्ख्या सडाचा मुरगांवान विचारा आणि वेळ पडल्या गोंयानूय विचारा. माझ्याकडे 2-3 तो कामां केल्लो हांवें तें काम तेजें तें सांगिना तुमकां ओपनली. तें म्हाजे कडेन जावचें ना म्हटल्या उपरांत तो म्हाजो थोडोसो म्हाजे कडल्यान पयस जालो ते पेपरार बरोवपाक लागलो पळय नॅगेटीव. तेन्ना म्हाजे कडेन खुबशे भुरगे येयले. हांवें तांकां सांगलें त्या भानगडीन हांव पडना. कित्याक गेल्ले भुरगे सांग? साहेब त्या अमक्या मनशान आपल्या कडेन जॉबाक लायता म्हणून पयशे घेतला. हांव एकूच चिंतूंक पडलो कालच्या मात त्या केसी उपरांत महाराजाच्या ताका म्हणटा ब्लेंडर्स प्रायड केस. ती ब्लेंडर्स प्रायडूच म्हणटा कितें म्हणटा सगळ्याक तें म्हाका ब्लेंडर्स प्रायड केस. त्या केसी उपरांत आमकां एक प्रूव जालें की थंयसर बसून म्हाका बदनाम करपाक साजीस करताले डेली. प्लॅनिंग थंय करा. आनी काल तें प्रूव जालें कारण जितले प्रेसाक लोक बसताले पळय म्हाज्या आगेर उलोवपाक तितले लोक थंय आसले आनी तेंची कोण बातमी उठोवन घेतालो पळय तो रिपोर्टर सोरो पितालो बऱ्या पैकी कॉप मारी आसलो. आनी तेच्या भायर फाटल्यान आनी उर्राकाचे बाटले येयल्ले. तो ग्रूप जो काल घातला पळय ते सगळे तुमी लास्ट सगळे तुमचे प्रेस पळया मरे. त्या प्रेसाक ती लायनीन बसतले तेच थंय आसलेले आनी तेंचो रिपोर्टर म्हणजे थंय बसा ठरोवप तेका घालप आनी मिलिंदाचेर फायर कर म्हणून सांगप तो करी. अशें काल प्रूव जालें. हेका लागून हांव DYSPक आनी PIक आमचे खरेंच मना पासून थँक्यू म्हणटा आनी सगळ्या पुलिसांक जेंच्यांनी एक्शन केली. महाराजा हॉटेलांत जी रेड पडली आनी एक ग्रुपाक धरलो तेतून एक रिपोर्टर आनी थोडे पॉलिटिकल लिडर न्यूज जाला पेपराचेर सगळ्या तेणी आयज आपले भशेन काल क्लॅरिफिकेशन दितना सांगलां की मिलिंद नायकाच्या प्रेशराचेर पुलिसान एक्शन केली. आतां प्रत्येक फावटी तांकां मिलिंद नायकाक थंय लावचोच पडटलो कारण तांकां दिसता आसतलें की जो पर्यंत मिलिंद नायकान केला हें आमी सांगिना तो पर्यंत ते शाळेन जावचें ना अशें दिसता आसतलें. म्हणून ते म्हाजें नांव काडप हें तेंचें आतां हें जाल्लें. एक लिडर काँग्रेस पार्टीचो आनी दुसरो एक व्हडलो रिपोर्टर गोमंतकाचो. हांव मुद्दम नांवां घेयना कारण आयज पर्यंत म्हाज्या हेच्या प्रमाणे हांव हीं नांवां घेतलेलीं तुमकां केन्नाच दिसची ना आनी हांव तें नांव मुद्दम घेयना. पूण तुमकां कळ्ळें कित्याक तेणी जर एलिगेशन घातलां किंवा तेणी सांगलां की तेच्या प्रेशराचेर केला जाल्यार ही गोश्ट 100% खोटी आहा. कारण म्हाका खबरूच नासलें कितें चल्लां तें. म्हाका जेन्ना कळ्ळें की महाराजान कितें प्रॉब्लम जाला आमचे भुरगे वास्कोच्यान म्हाका फोन केलो साहेब महाराजा कडेन पुलीस खूब येयला कितें आहा तें पळया म्हणून सांगलें. तेन्ना ते आमचे 2-4 भुरगे थंय आसले. तेन्ना म्हाका थंयसून रिपोर्ट येयलो की अशें जालां आनी पुलीस उतर घातला. हांवें म्हणलें तुमी वता तेंच्यानी या तुमी कित्याक रावला ते बेश्टे पळोवपाक म्हूण रावले. तेंच्यांनी ते म्हाका कनेक्ट केलें. थंय काल रेड पडली महाराजान त्या लायसन्स नासतना इलिगली तो चलयतालो आनी ह्या कोविडाक लागून जेन्ना सगळो देश लॉकडावन मानता सगळो देश तेन्ना ह्या वास्कोच्या महाराजा हॉटेल काडटा आनी तांकां कोणाक तरी सोरो पिवन दिता ही सारकी गोश्ट एकदम वायट. आनी एक्शन जी केला वास्कोचो आमचो राजू राऊत देसाय DYSP आनी तेच्या वांगडा तेचो PI आमचो राणेबाब दोगांयनी बऱ्या पैकी काम करून हे खरेंच काल एक बरें दाखोवन दिलें की पुलीस अशें एक्शन घेवंक शकता. तेंचें खरेंच एप्रिसिएशन करचें पडटा.